आता जाणते करीत येले तेच पद्धती आम्ही करतो. पण त्याची मेन हिस्टोरी जी न्हू त्याची गुपीत दवरली. शिगमो म्हणजे आमचे जाणते हांगासर न्हू, जाणतो खंय सुटून येयला, जाणतो येवन हे गांवाक नांव दवरला. आजोबांना हे सगळे खेळ करतात त्याच्या वांगडा राहून त्यांना आम्ही शिकलो. आणि आज जरी आम्ही हांगा दुसरेकडे भायर खंय तरी कामाक असले किंवा आनी खंय रावलो तरी शिगमे निमतान सगळे एकीकडे येतात. तर मी काय एक घट्ट कुटुंब हे चार लगीन जाल्ले आणि 2 निंबे. पूर्ती झाली त्याच्या पयलींच्यान येतात हरियाणाच्या राजाच्या टायमार ते टायमाचेर जाता मरे. आयज आनी काल ते न्हू. चोरा बद्दल काय आसा, हे जे आमचे चोर आसात आता जाणते करीत येयले तेच पद्धती आम्ही करता. पण त्याची मेन हिस्टोरी जी न्हू तेंच्यांनी गुपीत दवरली. समजला. आता 8 जण आम्ही जाय पूण मेन म्हणजे कितके चौक जाण म्हणजे 2-4 शिरां 4 लुणां त्या खातीर आमी आतां 8 जणां दवरता. त्यांचे ते गेले कोण तरी तेन्ना मारले गेल्ले असले त्यांचो ह्यो कार्यक्रम तांकां जेन्ना हे गांव वसोळे दिना आले तेन्ना तेंच्यांनी हे मेजॉरिटीचे तांकां बसयले. आणि गुपीत जे काय आसला तर आमकां सांगना, कोणाकच सांगना. आणि तेजे वरसून आतां चालू जाला खेळ त्यांचो. चोर म्हणजे कोणता आंब्याचे बनी गेला, केगरीचे बनी, वसोळेचे बनी, सुरंगीचे बनी. आणि सुरंगीचे बनी त्याचं साधन झाला म्हणटा. चोर असे चोरून गेले म्हणटात न्हू तेन्ना सुरंगीचे बनी त्याचं साधन झाला असं तेंच्यांनी गायत येयले म्हणटून आमकां ते गावचा लागला ते पद्दतीन असं समजला. आणि दुसरी कितें केलां जेन्ना तांकां मारचे गेले जाले त्या टायमार तेंच्यांनी कोमणी नाग तेंच्यांनी गळ्यांत घातले आणि तेंच्यांनी घातले ते नकद केल्या म्हणटा. म्हणजे नकद तेंचे हाल केले तेंच्यांनी. सुळार दिले म्हणजे आता म्हणतो पाशी म्हणतो तेंकां सुळार दिल्यांनी काय केलें अशें केल्यांनी गड्डणां मारल्यांनी तेंची. आणि तेंच्यांनी गड्डणां मारप म्हणजे चोर म्हणून मारले. सुळी दिल्या कोंबड्याचे घूड मासे तुम्ही मासे त्यांच्याकडे असला कितें आसला हिरे मानी मोती त्यांच्याकडे असला. ह्यांच्या मनात झाला की ते चोर म्हणून तांकां तेंच्यांनी मारले. म्हणून ते म्हणटा आतां कितें माणिक मोती हिरे कणकां घेवन जायत होते. कळ्ळें तुका. पूण तेंच्यांनी विचार करून 8 म्हारग तेंच्यांनी सोडले उबो म्हारग सोडले म्हणटा 8 म्हारग धरले म्हणटा. ही 8 म्हारग धरले हेजो अर्थ काय 8 म्हारगान तूं गेलो आनी तांकां मारले तेजो पुरावो करूंक ना. मारले आनी तेच्या कडेन काय आसना तूं येयलो. कळ्ळें. ते अशी परिस्थिती तेंची आहा. पूण ती सगळी ही जी आहा ती गुपीत गजाल. चोर ना तेंच्या कडेन आसला न्हू तांकां चोर समजून हेंच्यांनी चोर मारले. आणि तेन्ना जेन्ना हे चोर म्हणून तेंच्यांनी समजून मारले तेन्ना आमचो हांगा हे कार्यक्रम गांव वसोळेक येना न्हू तेन्ना हे आमकां सगळें करचो लागलें.
शिगमो म्हणजे आमचे जाणते हांगासर न्हू जाणतो खंय सुसून येयला जाणतो येवन ह्या गांवाक नांव दवरलां आनी थोडे दीस हांगा जाणटो रावलो तेजो नमन तयार केलो म्हणून कळटा की गायन तयार केलो आनी जाणट्यान काय केलां पयलीं मुखेदेवाक साठला गुन्यांवचो देव केला गुन्यांवचो देव करून आपली खाड मिशी खोर्नां घातल्या खाड मिशी खोर्नां घालून मुखेदेवाक साथ दिला आनी मुखेदेवाक साथ दिवन हो मंदीर जोडला मंदीर जोडून पाशान पटलो आनी हे कळस माना ओटयला आनी निशान बावटी चडयले आनी जापेक जाप दिमंटे शब्द केलो तेन्ना आमचे मोठ वारी उबी जाली वारी उबी जाली आनी कांयची वांकडी सांगान हे केल्या नंतर हे चोर आजचे आनी कालचे ह्या जोडून तेंच्यांनी हे चोर केले चोर मी काय एक घट्ट कुटुंब हे घट्ट कुटुंब हे चार लगीन जाल्ले आनी 2 निंबे ते तांकां सुवाळ दवरले हांकां कापले म्हणटकीर त्यांचे हाल केले त्यांची चिंगल केली कशी कोंबड्याचे जाबळे बांधले मला बांधचे पडटे ते एकाचे नाल्लाचे ह्या जाबळे घातले कोंबड्याचे गूळ घातले घालून चिंगल केले त्यांचे हाल करून मारले ते निमे आणि नंतर हे आता ते सांगलां सरपंच जावन ते ह्या गांवाक आमकां त्रास दिवंक लागले त्रास दिवंक आमचे मोड उबे जाले आनी सांगले म्हणटकीर तांकां हे केलें आनी वर्सांक तांकां हारयले म्हण हें करून दाखोवचें पडटा आनी ह्यो आतां तेंचे 4 लगीन जाल्ले पूण 2 मास्ती कित्याक केल्यो 2 तर 2 दाखोवचे म्हळ्यार 4 कशें करतलो म्हळ्यार ह्यो 2 ज्यो आसत त्यो मास्ती म्हणजे आतां ते बापूय येता चोराचो आनी काय म्हणटा राम राम म्हणजे आमकां मान दिता आमी ताका राम राम करता आनी धरल्यार हे कोण म्हणायचं आता आमी म्हणटा चोर तो म्हणटा न्हू राम राम अप्पा, राम राम. कल्याण येतो. चोर दुरे चोर. आम्ही गावकार तुम्ही गावकार तर ते चोर न्हू आनी हे गायना तुमकां आतां कळटा ते हे गायन केलां न्हू चोर चोरून गेलो आंब्याचे बनी त्याला साधूंक ना दुसरो मागीर केगीचे बनीन गेलो थंय त्याला साधूंक ना दुसरो मागीर सुरंगीच्या बनीन गेला थंय त्याला साधूंक ना असोळ्याचे बनीन गेला थंय साधूंक ना फक्त केवलीचे बनी त्याला साधला बनी त्याला साधला ताका थंय हिरो मेळ्ळो कळ्ळें न्हू हिरो मेळ्ळो म्हणटा तो इकूंक व्हरतना फोंड्या अमराजाना शब्द येता आतां इकूंक जाय ते आमच्या हांगा ते गांव जोडलो तेन्ना तो चोरून हाडलो म्हण तांकां ते मारले कोणी जाणट्यांनी आमच्या मारले म्हणटा ते देवस्थाना मागीर टीट मोडांनी सांगान तांकां मागीर वर्सान एकदां तो तांकां चालू दवरले आनी ताचो खेळ सुराट केला राम राम अप्पा राम राम. बायलां मागीर आतां तेंची बायलांचो काय पत्तोच गांवांक दिवना न्हू तेंच्या बायलांचो पत्तो काय गांवांक दिवना आवय आनी बापूय ही दोगां आहा
आणि त्यांच्यानी कशी त्यांच्या बायला मेजॉरिटीचेर दवरले आणि कसं काय केला तर त्यांका खबर की म्हाका काय सांगत आमची कित्याक त्यांनी विचारल्यार सांगूंक ना न्हू. सोद करपाक येयल्ले तो आपले भुरगे गेले खूब हे सोदी गेल्लेले त्यांच्या कडे ह्या जेन्ना मेळ्ळा तेन्ना तेंच्यांनी हे केला मारलेले चोरमला मारलेले. पावस आनी तो बापू येयला तो तेंचे सोदी गेला चोरमल. हय आतां जेन्ना गांवाक त्रास जालो केन्ना तेंच्यांनी चोरमला मारले आनी मागीर नंतर ह्यो गांव वसयलो न्हू. ह्या गांवाचे मारूंक ना आमची ही पिळगी आहा तेजे मारूंक ना. जे कोण पयलीं आसले तेजे पयलीं मारले पूण हांगा आमची पिळगेक हे पिळगेक ढोकळ लागलो न्हू. आतां जी आमची चालू पिळगी आहा तिका ढोकळ लागलो म्हणून तेंच्यांनी केस काडून कित्या खातीर काय कसं काय जालां ह्याचो सगळो इतिहास करून तो केला. मागीर तेतूर कितें आसलें खबर आहा तेंकां फांतोडी सपन जातालो आनी सपनांत तेंकां हें सगळं दिसतालां आनी ते हे मागीर ते घडयताले. ह्या जाता रचयला घडयला तर सांगान बिगान न्हू तेणी मनान मागीर आसा तेणी स्वता तेका सपनांत जेन्ना पस्कार जालो सत्कार तूं आतां म्हण ह्या गांवाचो मालकाक जेन्ना सत्कार जाले दोगांयक तेंकां अमूक पद्दतीन जावंक जाय म्हणून तेन्ना ते बुद्धिवंत तेंच्यांनी त्या सपनाचो विचार केलो आनी ते विचार करून मागीर तेंच्यांनी फुलां पडसर मागीर तेंचे जेन्ना देव उबे रावताले देव उबे रावन तेंच्या कडेन तेंच्यांनी प्रश्न केलो. मागीर परसार लायले परसारा कडेन तेंच्यांनी प्रश्न केलो पूण तेंच्यांनी मेन मानला कोणचो आपल्या देवाचो जा म्हाका सपन पडलें सत्य काय ना सत्य आनी तेज्या नंतर ह्या सगळं बसोवन मागीर हें सगळं तेंच्यांनी चालू. घडपाक गेलो खंय दाबार मी जेन्ना बांदाक गेलो तेन्ना ओपूत घडपाक गेल्लो. तुका कात्री तरी खान बगरे 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 ओपूत घडपाक गेल्लो खंय चांदनीक मी जेन्ना धारवाड गेल्लो तेन्ना ओपूत घडपाक गेल्लो. आनी सांगपाक जावची ना तशें तूं जर विचारलें 10 पिढयो ना 20 पिढयो हय सांग जावचें ना. आतां गोवा स्वतंत्र जाल्यार हे आमचे पुर्तुगेज 450 वर्सां केला म्हणटा पुर्तुगेज जेन्ना गेलो तेन्ना 450 वर्सां तेज्या पयलींचे हे आनी तेज्या उपरांत ही ना आतां कितक्यो पिढयो म्हणून तुका मी कशें सांगा पयलींच पुर्तुगेज आयली तेज्या पयलींच्यान हें चलता राण्याच्या राजाच्या ते टायमाचेर चलता मरे आयज आनी कालचें न्हू. हे आतां छत्रपती आमचो ह्यो शिव हे आसत राण्या हो तेंच्यांनी आमची सांगड मरे सगळी सत्तरी भोंवपाची तेन्ना हे आतां ही बावटी आहा ही पावडोगांनी हांगाच आहा बावटी न्हू तेंच्यांनी दिल्ली आहा ती इशान बावटी जी आहा ती तेंच्यांनी दिल्ली आहा न्हू तेंच्यांनी सावंतवाडी आनी हांगा आनी पर्या देवळां तिगय जाण पूण तेंची जेन्ना सांगड आसली बरें चलतले ते आमचे जेन्ना ते जाणटे आसले ते तत्व मरे देव मनीस ते सांगला का तेंची बुद्धी तेंकां राती कडेन न्हिदल्या उपरांत सकाळी फांतोडी तेंकां सपन पडा देव तेंकां सपनां सांगा अमक्या तुमकां पद्दतीन करचो लागतलो आनी ते पद्दतीन तेंच्यांनी ह्या देवस्थानांनी गांवपान जोडला. हे सादे मती जोडला आसा हेणी बुद्धीन जोडला म्हणजे सादी ही केल्याच्या नंतर ही बुद्धी करून कसं जाता हेजो विचार तेंच्यांनी सपनांत तेंकां सांगला अशे पद्दतीन कर म्हणून आनी तेन्ना तेंची वारी येतली देव येतले तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर तोडणां केलें. ती तोडणां करून बेगीन तेच्या नंतर फुलां प्रसादाची तोडणी केली. तेन्ना घाडी खंय आहा तेन्ना घाडी जगांत खंय आहा तेंचे मेन म्हणजे वारी मरे वारीचे जेन्ना तेंची पुर्वज जे आसले ते उबे रावले म्हणटकूच काम जालां न्हू तेंच्यांनी सांगलां ते पद्दतीन केलां तेंकां पूण हेंकां पयलीं सपनान जालां न्हू अमक्या पद्दतीन घडटालां म्हणून ते पद्दतीन तेंच्यांनी केलां बेश्टो. आतां मिरवणी म्हणून मिरयताले आतां चालू आसतले आनी तेज्या नंतर मास्ती हे चोरांच्यो हय त्यो तेंच्यो बायलो म्हणटाले तेंकां मारले गेले न्हू तेंच्यो दोगी बायलो त्यो तेंच्यो बायलो तेंच्यो मास्ती मारया म्हणून केल्या मास्ती त्यो तेंच्यो बायलो.
आता मास्ती सुरू करतना हेच खबर पयलीं गणपतीक नमन घालप आनी मागीर काशी वचून येतना दाबा केलो तेन्ना ह्यो अशी दर सुरवात केल्या आनी जळार गांव नांव दवरलां. म्हणजे ते ह्या जोडपाक ताका खूब आमगे लवाराची किर्ती नंतर पाशाणाची मुर्ती त्यांनी काडली ती दर सारकी थंय आयका मेळटा. हय कळटा कळटा हय कळटा कसो जोडला कसो ती थंय सगळी जत मेळटा. हय म्हणजे सगळो हे केला तो जाणटो खंय दोग जाण जाणटे आमचे एक सातेरकराचो एक केळमेकराचो तो जाणटो खंय रावला इड्डे आनी इड्डेसून येवन तेजे गांव ह्यो जोडला हांगा ह्यो दोगांयनी जोडलो एकल्यान न्हू दोगांय केन्ना जालें तेन्ना गांव जोडला आनी तेजो गायन केलो कित्याक तो कळंक आया तांकां शिक्षण ना जाणट्या म्हणून तेणी प्रत्येक खेळाक गायन हेतून दवरलो आतां गायन सांगता. हा ते शेशे घेता ते आमच्या जाणटेचे मूळ ठुसले भाव ते ठुसले भाव येयला काशीसून अशे ठुसले भाव तो मान तांकां आनी आमचे तीन ह्या जाणट्याचे भाव ते लाग्या हो व्हडलो भाव दाब्या बारकेलो भाव ह्या जाणट्याचे 3 जाण भाव एक दाब्या व्हडलो मदलो साल्ले आनी हांगा बारकेलो आनी बारकेलो बापूय उरला म्हण तेणी ते कितें केलां बापाय माहीत आहा न्हू काय कसा रचूंक येता तितके हांगा बरो जातलो आनी थंय तो मातसो असो म्हणून तांकां ते वर्साक शेशेक एकदां बरयता हांकां पयलीं आपल्या भावाक आनी नंतर पयस आहाय तांकां तूं जावची तांकां मान तूं भाव म्हणून असो मान. हय हय जट ती कशी तर आमचो जाणटो आमचे जाणटे दोग जाण योग येयला काशी वचून आनी योग येयला तांबुलेसून सांगता कोण कला त्यांची कला रचून दवरल्या म्हणून ती सांगता ती कला आमकां आयज आयकांक मेळटा. आतां माश्टी करतना ते आमकां म्हणटा पडटा मागीर ती कळटा आनी नंतर ह्या जोडला कसा ताजी कळटा जाणट्यान कसा काय केलो तो घरांत कळटा. ह्या देवाक नांवां दवरलीं आनी तितके नांवां तो घरान सागर केलां. ह्या मंदीर बांदलां न्हू ते फुटी मारून मोठी हाकल्ल्या मुखे देवाक सट लायलां ह्या सगळ्यां घरानच कळटा. म्हणजे तेणी लेख दवरला आपला बरयल्ला काय ना बरयल्ला काय ही कला म्हणजे हो आमचो पारंपारीक उत्सव. सो आमच्या जाणट्यांनी जशें करीत येयला ते त्या पावण्याचेर आमकांय दाखयत येयला शिकयत येयला. आमी आतां जसो म्हाजो बापू हे सगळे खेळ करतालो तेज्या वांगडा रावन तेन्ना आमी शिकले आनी आयज जरी आमी हांगा दुसरे कडेन भायर खंय तरी कामाक आसले किंवा आनी खंय रावले तरी शिगम्या निमतान सगळे एकी कडेन येतात. ज्या दिसा आमी होळी घालतात तुम्ही पळयलें जाल्यार आमी सगळे ज्या ज्या जाग्यार काम आसता तितके भुरगे मुद्दाम होवन लीव काडून सुद्दां हांगा येतले. आनी एक एक फावटी अशें आसता की गांवांनी तुजो बरो मागतो न्हू अशे सगळे जाण आसतात. पण जेन्ना आमी होळयेक हात घालता होळी उखलता तेन्ना सगळे एकी कडेन जावन तो सगळो जो आमची बाकीची प्रॉब्लेम सगळी विसरून सगळे एकी कडेन रावन एकामेकाक वांगड घेवन हांगा खान मारता. हो जो प्रोग्राम हो उत्सव आसा सगळो तो बरे भाशेन पार पाडटा आमी सगळे जाण. जशें आतां कितें चुकलें मागलें जाल्यार आमचे जाणटे आयजूय आसात ते आमकां डायरेक्शन दिता कितें आनी फुडें बरें करूंक जाय किंवा कितें सुदारणा करूंक जाय हें सगळें सांगता आनी कशा प्रकारे तो फुडें परत चालू दवरूंक जाय. जशी परंपरा आमची आसा ह्या देवाच्या कृपेन ती सगळें परत आमकां तशेंच सांबाळून घेवन फुडें व्हरोंक जाय. जशी परंपरा म्हणशात तुमी जाल्यार त्या टायमार आमचे खूब जाणटे गावपी आसले खुबशीं गितां म्हणटाले आनी हे प्रोग्राम बरे रितीन जाताले. पण आतां तेतून थोडीशी आधुनिकता येयल्या. जशें आतां जर आमी कपडे म्हटले किंवा बाकीचो डान्स फॉर्म म्हटलो भुरगे पार्टिसिपेशन मातशें कमी जालां पूण भुरग्यां मदीं सुद्दां आजून ती उमेद आसा. जरी थोडे जर मॉडर्नायजेशन म्हटलें आमी आनी तरी सुद्दां परंपरा ही कोणें सोडूंक ना. जे मस्ट म्हणजे जशें आमचें जावंक जाय
तितले जे आमी कला किंवा आमचे हांगासर जे खेळ जाता तितलेय जाता बट कशें आसा थोडे पार्टिसिपेशन कमी आसा आतां मिडिया कवरेज मेळ्ळी खूब लोकांक कळ्ळें की हे उत्सव कशे जाता खुबशे लोक पळोवंक येता तेन्ना आमकां करपाकूय उमेद येता आयज खूब पेपरार पयले टीव्ही चॅनलार पयले किंवा पयलीं आदल्या दिसा 2-4 दिसा मिडिया कवरेज दिता ताका लागून बाकीच्या लोकांकूय एक्सपोजर मेळटा आनी आमकांय करपाक उमेद येता हो पयलीं कितें आसलें आमच्या गांवा पुरतो आमच्या सत्तरी पुरतो मर्यादीत आसलेलो खेळ आयज सगळे कडेन पावला चारय कडेन हो चड पूण आतां काय फाटीं फुडें भुरग्यां कडेन जातात न्हू सगळ्या काय शेम काय जावंक शकना न्हू ते तेन्ना तुका सांगला ते तेन्ना तज्ञ म्हण आसले न्हू सपनात चिंतून घेणारे आनी मनस्वी एकामेकाच्या सारके रावले आमी आतां काय जालें माती आमकां काय कळटा